तेजो रूम तो बंद आसलो आनी स्मोक येता म्हणून आमकां कॉल येयलें, कम्प्लेशन दिल्लें कोणी तरी आनी इमिजिएटली रोखडेंच टर्न आउट केलें आमी पावचे पयलीं पुलीस पावले थंय. तेणें लॉक ओपन केलें पुलिसांनी. तेणें फेर मारपाक तें ऑन केल्लें पळय तें मातशें तें ऑनूच उरलें दिसता आनी तो याद नासतना गेलो तें जळयलें आनी तितून ते कपडे कितें उरलेले पोंदाक ते जळयले आनी जालें. सो हांगसर आमच्या नेबरान एक आवाज जावपाक लागलो. आमी गेले थंयसर पळयत नाल्यार धुंवर येतालो भितूनच्यान आनी मातसो भितून पळयत नाल्यार व्हडलो उजो कहो पेटलो. सो आमी रश केली बेगीन आनी उदीक बीन घालपाक स्टार्ट केलें. रस्त्याचेर पुलीस तेन्नाच आमकां गावले म्हणून ते पुलिसांक सांगलें. सो ते पुलीसवाल्यांनी हेल्प केलं दार फोडपाक. सो दार ओपन करून पळयत नाल्यार ते उजो खूब व्हडलो लागलो. सो तेंच्यांनी बेगीन उदक मारून उजो पालयलो आनी फायर ब्रिगेडीकूय कॉल केले. सो ते येयले आनी तेंच्यांनी फुडलें कितें तें हँडल केलें. इट वॉज कायंड ऑफ अ लकी एस्केप आय थिंक आनी थँक्यू म्हणटा फायर ब्रिगेडीक आनी पुलिसवाल्यांक. LIC में ऑफिसर है और वास्को ब्रांच में, लेकिन मैं अब मॉर्निंग में जब देख रहा था हल्का सा धुआं उठा और देखा मतलब ऐसा कुछ रखा होगा उन्होंने, लेकिन थोड़ी देर बाद धुआं जैसे ही तेज़ हुआ तो मैंने नीचे जितने भी हैं उनके रूममेट्स या उनके मकान वाले सबको मैंने इन्फॉर्म किया और बाद में सबने कॉन्टेक्ट किया, फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं मिला उनका. तो फिर मैंने फायर ब्रिगेड को अचानक फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा कंडीशन है और थोड़ा सा आग लगा. तो उन्होंने पंजिम से डाइवर्ट किया वास्को डिपार्टमेंट में, फायर ब्रिगेड में, और वो तुरंत एक्शन में आए. उसके बाद उन्होंने नीचे जो भी आगे पीछे वाले रहने वाले हैं उन्होंने उनका लॉक तोड़ के थोड़ा सा देखा और कितने में फायर ब्रिगेड आ गया. बरें येतालो वयर म्हणून आमी पळोवपाक गेले सगळे. पळयता आमी ते दोग जाण पुलीस वयताले तेंकां घेवन आमी दार फोडले आनी मागीर उदो पायलेलो आमी उदक घालून. मागीर फायर ब्रिगेड येयले आनी तेंच्यांनी मातसो हेल्प केलो आमकां. कोणाचे घर ते कितें गडेकर सुदू गडेकर. तुझे कडेन